मेल्लो एक वाघ मेळ्ळ्या उपरांत 3 दिसां भितर सत्तरीच्या माधय अभयारण्यात वाघांच्या हत्येचे कांड उक्ताड्यार आयल्या. फाटल्या 3 दिसांत 3 दाणये वाघ मेल्ले मेळ्ळे. बुधवारा सकाळी एक वाघीण आणि तिचो 2.5 वर्सांचो पेटो मेल्लो मेळ्ळो. पेट्याक पुरिल्लो. आनीक एक पेटो आसूंक जाय म्हूण सुत्रां सांगतात. फाटले 2 दिसां आदीं सत्तरीत गोळावले गांवांत एक वाघ मेल्लो मेळ्ळो आनी त्या वाघाचें पोस्टमॉर्टम जेन्ना केलें तेन्ना त्या वाघाची जी नाकटां आशिल्ली तेच्या पांयाची ती वाघाची नाकटां नाशिल्ली आनी ह्या गजालीक लागून एक खंय तरी संशय निर्माण जाल्लो आसतना आनीक एक आयज अशी घटना मुखार आयल्या की आनीक एक वाघीण आनी त्या वाघिणीचो बछडो जो आसा तो मेल्लो मेळ्ळा. आनी शॉकाद करपाची गजाल म्हणजे जो बछडो आशिल्लो वाघिणीचो तेका पुल्लेलो, तेका बरेड केल्लो आनी बरेड करून तेका भितर पुल्ललो. ही जी वाघीण आसा ती आनी बछडो लागीं लागीं एक 500 मिटर सुद्दां ना, एक अर्द मिटराच्या डिस्टन्सार ती दोगांय मेळिल्ली आसा. आनी वाघीण जी आसा ती बरी व्हडली आसा आनी तिचो बछडो सादारण 2 ते 2.5 वर्सांचो आसतलो अशें थंयसरले फॉरेस्ट ऑफिसर आनी एक्सपर्ट जे आहा ते सांगतात. आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून एकंदर फाटल्या 2 दिसां भितर आयज टोटल 3 वाघ जे आसा ते मेल्ले मेळ्ळ्या. एक वाघ, एक वाघीण आनी एक तेंचो बछडो. आनी सुत्रां कडल्यान आनी फॉरेस्ट ऑफिसरां कडल्यान जी म्हायती मेळटा की ह्या वाघ आनी वाघिणीचो आनीक एक बछडो मिसींग आसा आनी होय बछडो मारला काय कितें आनी कितें तरी असो घातपात जे कितें जाला पुल्ला अशें आसा काय कितें हेचो तपास जो आसा हे सगळे गोळावलीच्या थंय रानान सगळे ऑफिसर, सगळो स्टाफ, पुलीस जे आसा हे सगळे थंय पाविल्ले आसा. हे वाघ सरकारी अनास्थेचे बळी म्हूण पर्यावरण अभ्यासकांनी सरकाराचो वडेर काडला. तपास काम सुशेगाद चल्ला. पथका कडेन धड वेटरनरी दोतोर ना. 2 वर्सां पयलीं अभयारण्यात वाघ आसा म्हूण कळ्ळे उपरांत तांचो सांबाळ करपाक पावलां उखल्लीं ना. आणि ह्या वन खात्यान जेन्ना 2017 तांकां कॅमेरा ट्रॅपान वाघ आसा सत्तरीच्या जंगलान हे स्पश्ट जाल्ले आनी 3 बछडे आनी एक वाघीण ह्या जंगलान फिरता हे जेन्ना कळले तेन्नाच तेंच्यांनी खरें म्हणजे वाघ कृती दल स्थापन करून तेंचे संरक्षण आणि संवर्धन जाताले हेच्या खातीर पावलां उचलूंक जाय आसलीं. ती पावलां कांयच उचलूंक ना. तेंचो नैसर्गीक अधिवास आसा तो सुरक्षीत दवरपा खातीर यत्न करपाक जाय आसले ते करूंक ना. आनी तेका लागून खरो म्हणजे एकंदर सरकारी गैरव्यवस्थापनाचो बळी म्हणून हे वाघ गेल्ले आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की एकाच म्हणजे कालखंडान 2020 गोंयच्या जंगलाचे वैभव असलेले, संपत्ती असलेले, दायज असलेले 4 वाघ मारता ही आमच्या समाजा खातीर खूपच खेदजनक आणि लजेची अशी गजाल आसा. आयतारा दिसा वन खात्या कडेन पोस्टमॉर्टम करपाक एकूय वेटरनरी डॉक्टर ना. आयज केवळ 2च वाघांचेर पोस्टमॉर्टम करपाक शक्य जालें. आता चौथो जो मेळालो वाघ आसा तेचेर फाल्यां पोस्टमॉर्टम करताले. म्हणजे तेंच्या कडेन ह्या आपले वेटरनरी डॉक्टर सुद्धा व्यवस्थित ना आणि सगळो गैरकारभार जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रकरणात उघडकीस येयल्लो आसा. ही जी चौकशीची जी कामां जी आसा ती सुद्धा शिथील गतीन चलता आणि हेचेर नियंत्रण जे आसा आणि हे सगळे सुरळीत जावच्या खातीर खरें म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्री ज्यांच्या कडेन वन खात्याची जबाबदारी आसा तेंच्यांनी हातून जर लक्ष घालूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयच्या जंगलाचे वाघ जे आसा ते समूळ तेंचे उच्चाटन जातले. वाघ वीख बादेन मेल्यात काय आनीक कितें कांड ते फॉरेन्सिक रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच कळपाचें म्हूण चीफ वायल्ड लायफ वार्डन सांगता. बेसिकली अभी जो दूसरा टाइगर का कैरकेस मिला है, कल रात को रिपोर्ट हुआ है. अभी हमारे लोग देख रहे हैं और इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं. निश्चित रूप से बड़ा ही सैड इवेंट है और हम लोग जांच में लगे हुए हैं. तो ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 मरे हैं तो इसका मतलब है कोई पॉइजनिंग है. तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, उसकी फॉरेंसिक स्टडी के बाद ही कंफर्म होगा कि पॉइजन है कि नहीं है. तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और निश्चित रूप से बहुत दुखद विषय है. अरे गणेश, इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है सर क्या? नहीं, पुलिस को भी हमने हेल्प लिया है. पुलिस को भी कंप्लेन किया हुआ है. तो और भी पुलिस की जो है, पुलिस के लोग भी कल आए थे इस एरिया में. स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं. तो सभी पुलिस से भी हेल्प लिया जा रहा है. और भी अभी तक भी कॉम्बिंग चल रहा है. अभी भी चल रहा है. कॉम्बिंग चल रहा है. वाघांच्या मरणाच्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी चल्ल्या. पुलिसांचे डॉग स्क्वॉड वाठारात आसात. थळाव्यांची चौकशी चल्ल्या. आता मेरेन 3 धरल्यात. तांकां JMFC कोर्टा मुखारूय उबे केले. इतले मजगती गोंयचे हे वाघ हत्येचे प्रकरण बंगळूर विभागीय वायल्ड लायफ हेडक्वॉर्टर्साक रिपोर्ट जाल्ल्यान अलर्ट.
तांणी खर दखल घेतल्या. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी महादेव जोशी.